माझे घर ही योजना फायनली जी ही एक क्रांतिकारी योजना, ही म्हाका दिसता लोक कल्याणकारी योजना, ही आज आम्ही पळयता की आज साक्षात तुमच्या दारी हाडिल्ली आसा आणि ताजे खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री, आमचे भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या माननीय मुख्यमंत्री खातीर जोरदार तुम्ही टाळ्यांनी तांचे आभार मानात आणि अभिनंदन करा की फायनली ही स्कीम तुमच्या खातीर तुमच्या दारान पाविल्ली आसा. कित्याक आमी पळयता की पिळग्यो आमच्या सत्तरी भागान जाग्याचेर रावताले, घर बांदून रावताले, पण सदांच मनान अशें अस्वस्थ जाताले की आम्ही इतल्या कष्टांनी घर बांधला, रिणां घेऊन घर बांधला, पण खऱ्या अर्थान हो जागो आमचो, खऱ्या अर्थान हे घर आमचे काय म्हणून प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात सदांच आसतालो. पूण आयच्यान ते जावपाना, कित्याक जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की आमचे ही माझे घर तुमच्या कायदेशीर तुमच्या नावार जातले, आणि जेन्ना माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा भिवपाची गरज ना. आज मुख्यमंत्री सगळीकडे पाहून ते स्पष्टली प्रत्येक मतदारसंघात वचून प्रत्येक तालुक्यात वचून ते आयज घोषणा फक्त दिना, ते फॉर्म वाटतात, हे क्लिअर टेक्निकल फॉर्मॅलिटी ते चालू करतात. त्याच्यानंतर आमचे काम, त्याच्यानंतर आम्ही स्कीम लोकांकडे कसे पावयतले. आयज जिल्हा परिषद इलेक्शन येतले वयतले, पूण इलेक्शना खातीर न्हू, हे स्कीम एक परमनंट आमच्या लोकां खातीर एक रिलीफ दिवपाची एक स्कीम आयज राज्याचे मुख्यमंत्र्यान ते हाडलेले आसा. आयज आमच्या राज्यात आम्ही पळयता की अनसर्टनिटी खूप आशिल्ले. आम्ही पळयता की केन्ना ज्युडिशियरी कितें तरी निर्णय जातालो तेन्ना कोणाचे घर मोडपाची नोटीस येताले आनी सरकार कडेन मागीर एक प्रश्न चिन्ह पडटालो की आमी फुडें कशें कितें व्हरपाचें. आनी म्हाका दिसता पयले फावट हांव पळय जेन्ना अमित शाहजी आयले तेन्ना सांगलें की पयली फावट आमी पळयल्लें आसा की एक मुख्यमंत्रीन आयज लोकांच्या मनात जे कितें अस्वस्थता आहा, जे चिंता आसा, हे चिंताचो विशय दूर करपाचे काम आयज जर कोणी केला ते डॉक्टर प्रमोद सावंतान ते केल्ले आसा. म्हणून आम्ही सगळ्यांनी हा कार्य मानून त्यांचे आम्ही आयज आभार व्यक्त करपाची गरज आसा. आयज आम्ही जाय ते सोशल मिडियाचेर करता, सोशल मिडियाचेर आम्ही उल्लेख केले काय ही स्कीम आम्ही लोकांक खातीर हाडलेली आसा, काय ही स्कीम आम्ही इंट्रोड्यूस केल्ली आसा की सरकार एक गोष्ट फुडें व्हरपाक प्रयत्न करता, पूण ते केले म्हणून जावचें ना. आयज हे स्कीम खऱ्या अर्थान जर ताका आमकां यश गावपाक जाय तर आम्ही प्रत्येकाने पंच पासून आम्ही सगळ्या लोकांनी कार्यकर्ते पासून प्रत्येक मनीस जो कार्य करता एका आम्ही कार्यकर्तो म्हणतात.